भुरग्यांनो एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. या व्हिडिओन पास्का फेस्त हो इयत्ता तिसरेचो पाठ. ह्या पाठाचे आमी पूरक वाचन करतली. ताजे पयलीं जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी ताची कंटेंट आवडले जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. ह्या चॅनलान हांव लेसन रिडींग, कविता वाचन तसेच प्रश्न जापो आणि क्वेश्चन आन्सराचे व्हिडिओज अपलोड करता, इन्क्लुडिंग ग्रामर ऑल्सो. पास्का फेस्त. वसंत ऋतूच्या पुनवे उपरांतच्या पहिल्या आयताराक क्रिस्तांव भाव पास्का मनयतात. म्हणल्यार 25 एप्रिल ते 22 मे हाचे मदीं खंयचोय आयतार जावंक शकता. हातूंतलो पयलो वांटो आसा तो उपास. उपास करप हे आपणे आपल्याक घेतिल्ले पिराजीत. उपासांतल्यान आत्म्याची शुद्धीकरण ही गजाल हेर धर्मांनी लेगीत आसा. कुडीची चड अपुरबाय चड लाड करिनासतना तिका मर्यादेत दवरचेलो हेतू, हाकाच लेंट म्हणटात. इसवी सन 325 नायसिसांत भरिल्ल्या क्रिस्ती विश्व परिशदे उपरांत 40 दीस उपास करचेली परंपरा सुरू जाली. पूण काळा प्रमाण आनी देसा प्रमाण तातूंत बदल घडत येत रावले. 5व्या शतमानांत हो उपास भयंकर कडक आसलो. मांस, नुस्तें, तांती हांकां हात लाय नासले. पुराय दीस अन्नाचो एक गोटो तोंडात पड नासलो. सूर्य अस्ताक वतकूच पयलें जेवण करताले. 9व्या शतमानांत सादारण सदळसाण आयली आनी दनपारच्या जेवणाक हरकत ना जाली. 10व्या शतमानांत तर नुस्त्याक मेकळीक मेळ्ळी आनी उपरांत फकत शुक्रारा मांस खावप बंदी उरली. क्वरेस्मा दिसाच्या पयल्या दिसा सावन उपासाक सुरवात जाता. ह्या दिसाळी गरजेत पादिगार दर एका उपासकाच्या कपलार भस्म लायता आनी बायबलांतलीं उतरां सांगता. बाबा, तूं माती आसा आनी मातयेंतूच वतलो हें मतींत धर. पास्काच्या आयतारा धरून 40 दिसांचो हो सण जेजूच्या सर्गार वचच्या दिसा वा स्वर्णरोहण बिरेस्तार दिसा पणजे मॅरी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन इगर्ज मनयता. ताका पुरुमेताचें फेस्त ह्या नांवानय वळखतात. सगळ्या समाजाचे लोक पावसा दिसाच्या काळा खातीर खारे, सोलां, हळसांडे, मीठ, कांदो, मसालो अशा वस्तूंची खरेदी करता. इगर्जेंत पेटयल्लीं व्हडलीं मेणवां 40 दीस तशींच पेटिल्लीं दवरतात आनी क्रिस्ताच्या स्वर्णरोहण दिसा पालयतात. पॅलेस्टायनांत हे पुरुमेताचे फेस्त बिरेस्तारा बदला आयतारा करूंक सांगिल्ल्यान आतां ते आयतारा करतात. आयज काल सगळ्यो वस्तू सदांच बाजारांत मेळटा आशिल्ल्यान पुरुमेत कोणूच करूंक वचनात. ते खातीर पुरुमेता फेस्ताक अशी खरेदी कमी जाली. ह्या 40 दिसाच्या काळाक उपास काळ अशें म्हणटा. कांय किरिस्तांव पुराय काळ उपास करिनात. दर एका प्रदेशाची परिस्थिती आनी मनशाची प्रकृती पळोवन ते प्रमाण उपास पाळटात. 21 वर्सां पुराय केल्ल्या आनी 60 भितर आशिल्ल्यांनी दर शुक्रारा तरी उपास करचो अशी अपेक्षा आसता. उपासा दिसा फकत एकदांच सांजे जेवचेली सवलत आसता. हिंदू कडेन उपासाचे पदार्थ आसता तशे प्रकार किरिस्तांवां मदीं नात. उपासकार म्हणल्यार किरिस्तांवांचो आत्मीक पुनर्जन्माचो काळ. मनीस कुळाच्या उद्दारा खातीर प्रभू येशू क्रिस्तान बलिदान केलें. ताणें भोगिल्ल्या कश्टांची याद ह्या दिसांनी करता. हालींसराक इस्टर एग म्हण वेगवेगळ्या आकाराची आनी तरांची तांतयां कशे गोड पदार्थ मिठाईच्या दुकानांनी येवंक लागल्यात. तांतीं नवीन जीण जल्माक घालता. हे पासत क्रिसमसांत पास्काची कुरू म्हूण मानून घेतल्या. उपासा पयलींचे 3 दीस हे सणाचे दीस म्हण मनयता. हो सण कार्निवल ह्या नांवान खोशयेन मनयतात. थँक्स फॉर वॉचिंग.
Students, if you like the content of the Excel Tuition Goa board, then kindly like, share and subscribe for more such videos. धन्यवाद.